रेडियंट स्पोर्ट्स क्लबाच्या वतीन उलयता की आमी हो ह्या वर्साचो गोवा बॅडमिंटन असोसिएशनाचो पयलो स्टेट रँकिंग टुर्नामेंट फोंड्या भितर आयोजीत करतात आणि ह्या टुर्नामेंटात आमकां जवळ जवळ 275 एंट्रीज आयिल्ल्यो आसात. प्लस ह्या टुर्नामेंटात ऑल ओव्हर गोवाचे प्लेयर्स खेळटले आणि ह्या कॉम्प्लेक्सा भितर विल बी आम्ही 5 कोट यूज करतो. ह्या कमिटीचे प्रेसिडेंट नावेद तहसीलदार, सेक्रेटरी जयवंत सराफ, ट्रेजरर सुजाता रामनाथकर, आमचे वन ऑफ दी मेन ऑफ दिस क्लब केतन भाटेकर आणि राजीव सहकारी हे कोर ग्रुप आसा ह्या रेडियंट क्लबाचो. ह्या टुर्नामेंटाक प्रायज मनी आसा ते अरावंड 3,20,000. हे आज पर्यंत केन्ना इतले नाशिल्ले. नवीन कमिटी जी जीबीएची आयल्या त्या जीबीएच्या कमिटीन ह्या वर्साच्यान प्रायज मनी वाडयल्ली आसा टू बेनिफीट प्लेयर्स अँड टू मोटिवेट सेम प्लेयर्स सो दॅट they prosper with these prizes also. I request Naveed Tahsildar to speak some. No, what will be the age category? Age category will be under 9, under 13, under 15, under 19. Total 16 events जातले. त्या 16 इव्हेंट्सचा टोटल 275 एंट्रीज आसात आमचे 275. आता हातूंत भितर मॅचीस स्टार्ट जातल्यो फाल्यां 2:30 त्यो रातच्यो 8 पर्यंत आसतल्यो. 22 तारखेर मॅचीस स्टार्ट जातल्यो 9. दोज मॅचीस विल बी अप टील 6 o'clock इन द इवनिंग आणि फायनल्स 23rd संडेक आसतली. सकाळी सेमीफायनल्स आसतल्यो आणि दनपारच्यो फायनल स्टार्ट जातल्यो. पार्टिसिपंट जे आसा हे गोंयचेच आसतले काय? सगळे पार्टिसिपंट जातात ते गोंयचेच आसात. थोडे आमचेच प्लेयर जे अकॅडमीक आशिल्ले ते सुद्धा गोंयांत येवन खेळटले. Seeded player will be allowed? Seeded player will be allowed? All seeded players will be allowed because all ranking टुर्नामेंट आसात. सगळे seeded players खेळटले कारण ह्या टुर्नामेंटांतल्यानच तांचे पॉईंट जातात. असे 3 टुर्नामेंट जातात रँकिंग टुर्नामेंट. वन ऑफ द क्रायटेरिया फॉर सिलेक्शन टू रिप्रेझेंट गोवा इज दिस पॉईंट. त्या पॉईंट सिस्टमाचेरच प्लेयर सिलेक्ट जातात टू रिप्रेझेंट गोवा. नाही बाब. विचारता काय सांगू? ना साहेब. ऑल गोवा रँकिंग टुर्नामेंट जो आमचो फाल्यांच्यान स्टार्ट जातलो. रेडियंट स्पोर्ट्स क्लब एंट्री ह्या वतीन आमी टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो आसा आणि हातूंत अंडर 9, अंडर 13, अंडर 15 आणि अंडर 19 हे कॅटेगरीचे भुरगे खेळटले आणि अख्खे गोंयचे भुरगे खेळटले. जाल्यार सरान आतां तुमकां इंजिनियरिंगा प्रमाणे 275 एंट्रीज केली आणि ड्रॉय जाल्लो आसा आणि फाल्यां दनपारच्यान हे टुर्नामेंटाक आमी सुरवात करता. सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यात पहिली गजाल खंयचोय टुर्नामेंट करता तेन्ना आमकां सगळ्यांचो हातभार लागता. तशें सरान सांगला 3,20,000 रुपया हो प्रायज अमावंट जाला आणि ताच्या खातीर आमी सगळ्यात पयलीं शामराव बिल्डर्स हेंच्या मनाक काळजाच्यान आभार मानता. कारण शामराव बिल्डर्स ज्या तरेन आमच्या फाटल्यान उबे रावले ताच्या खातीर आमी हो टुर्नामेंट फुडें व्हरूंक शकले. त्याच प्रमाणे मारुद्रा बिल्डर्स हे दुसरे आमी आमचे गोंयचे स्पोर्ट्स मंत्री श्री गोविंद गावडे यांच्या मनांतल्यान आभार मानता. कारण एका उतरांत तांच्यांनी आमकां सगळी फॅसिलिटीज प्रोवायड केली. त्याच प्रमाणे म्हजे लिडर आणि आमचे गोंयचे मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी आमकां संपूर्ण सपोर्ट दिल्लो आसा. अशे विविध जे स्पॉन्सरर्स आमकां आयल्यात त्या स्पॉन्सराक आमी मनांतल्यान देव बरी करूं म्हणटा. कारण पयलो टुर्नामेंट हो स्टेट रँकिंग टुर्नामेंट. त्याच प्रमाणे रेडियंट क्लब आमचो रजिस्टर जावन हो टुर्नामेंट आमी फुडें व्हरता. बेटर रायझींग पुल्टा खातीर आयज प्रायज अमावंट आमचो बरो जाल्लो आहा आणि फोंड्याच्याच भुरग्यांक हो बरो एक्सपोजर मेळपा खातीर आमी हो केल्लो आसा. आणि अख्ख्या गोंयचे बरे रँकिंग भुरगे हांगा येवन आमी स्पोर्ट्स करतले. त्याच प्रमाणे हांव मिडिया भावांकूय मनांतल्यान आभार मानता. तुमकां परत एकदा रिक्वेस्ट करता की तुमी फाल्यां इनॉग्रेशनाक ह्या टायमार येवचे. कारण तुम्ही जितली मिडिया न्यूज ही पावयतली तितले भुरगे आणि स्फूर्तीन फुडें येतले आणि आमचो इव्हेंट बरे करून हाडटले. हांव परत एकदा रेडियंट क्लब
आमकां मनांतल्यान कॉंग्रॅच्युलेट करता, कारण त्यांनी हो टुर्नामेंट फोंड्या हाडलो आणि त्याच प्रमाणे फुडें सुद्दां आमची इच्छा आसा की बॅडमिंटन फोंड्या खरेंच रायज जावचें आनी ताच्या खातीर नॅशनल सुद्दां आमी सेक्रेटरी जयवंत सराफ आनी प्रेसिडेंट अध्यक्ष नावे तहसीलदार त्याच प्रमाणे खजिनदार आमगेले रामनाथकर आणि राजीव सहकारी आणि संपूर्ण टीम आमची त्याच प्रमाणे बॅडमिंटन आमी खेळिल्ले एक्सपिरियन्स भुरगे अनार सिंबा सारखी अशी आमी टीम कोर कमिटी केल्ली आहा आणि हांव परत एकदा तुमचे फाल्यां दनपारां एक्झॅक्ट टायमींग घडीच 2:15 सुद्दां आमी तुमकां आपयता हांगा आणि आमकां ह्या गजालीक तुमी सपोर्ट करचो आदार करचो हेचें तुमचे कडेन मागता. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा सध्या तो फिजिबल आसा ओके काय म्हणटा बॅडमिंटन खेळपाक? मोमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब बरो आसा आणि ज्यो फॅसिलिटीज जाय जे बाबा शटल म्हणा नेट म्हणा ते सुद्दां आमी स्पोर्ट्स मिनिस्टराक सांगले आनी ताणें ते आमकां 24 वरां सगळे प्रोवायड केल्या आनी त्या बद्दल ताची आमी भरपूर दिलगिरी व्यक्त करता. थँक्यू. टी-शर्ट येता आनी जर्सी आमी येणार
गुड वन. Last.